मानसिक भलायकी बरी उरची हे खातीर गोय सरकारान सुरू केल्ले टेलिमानस हे हेल्पलायन सेवेक बरो प्रतिसाद मेळटा। हे सेवेक आयिल्ल्या वट्ट कॉलांतले 30% कॉल हे उदासपणाचे समस्येकडेन संबंधित आशिल्ले। हे सेवेक सगळ्यात चड म्हळ्यार 70.9% कॉल हे 18 ते 45 वर्सां पिराय गटांतल्या व्यक्तींनी केल्यात। टेलिमानस विभागाची वरिष्ठ मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर स्नेहा पोकळे हांणी ही माहिती दिली। गोयात 15 मे 2023 ते 25 जानेवारी 2025 मजगती हे सेवेक 12,350 कॉल आयिल्ले। तातूंतले 3,767 कॉल हे उदासपणाचे भावने खातीर आशिल्ले। नातेसंबंधातल्या तणावाविशींचे 2,791 कॉल आशिल्ले। 1,569 कॉल हुस्को भय हे खातीर केल्ले। ज्येष्ठ नागरिक, बायल्यो, ल्हान भुरग्यांच्यो समस्या, हेर मानसिक समस्या आनी लैंगिक समस्या खातीर 1,221 कॉल आयिल्ले, जाल्यार 942 कॉल हे नीतपडान आशिल्ल्या संबंधाविशीं आशिल्ले। पिराय गटा प्रमाण पळयत जाल्यार सगळ्यात चड 8,757 कॉल हे 18 ते 45 वर्सां पिराय गटांतले आशिल्ले। ते उपरांत 1,482 कॉल 46 ते 64 वर्सां पिराय गटांतल्या व्यक्तींचे आशिल्ले। 1,271 कॉल हे 13 ते 17 वर्सां पिराय गटांतल्या भुरग्यांचे आशिल्ले। 469 कॉल हे 12 वर्सां मेरेनच्या ल्हान भुरग्यांचे, जाल्यार 370 कॉल हे 65 वर्सां पिराये वयल्या ज्येष्ठ नागरिकांचे आशिल्ले। कॉल केल्ल्या चडशा जाणांचे फोना वयल्यान समुपदेशन केले, जाल्यार खर समस्या आशिल्ल्या व्यक्तींक प्रत्यक्ष मेळून समुपदेशन केले। काम करचें न्हय अशें दिसप, उमेद नासप, सेगीत मूड बरो नासप, उदासपण ही कांय लक्षणां आसात जांचे कडेन आडनदर करची न्हय। हीच लक्षणां आशिल्ल्यो व्यक्ती मुखार वचून आत्महत्या हे सारके पावल उखलपाक शकता। ताका लागून लोकांनी आपली मानसीक भलायकी बरी उरची हे खातीर यत्न करपाक जाय। टेलिमानस हेल्पलायन सेवा फक्त एका फोन कॉलाचेर उपलब्ध आसा हे लोकांनी समजून घेवचे अशें डॉक्टर पोकळे हांणी सांगले। टेलिमानस सेवा 24 वरां उपलब्ध करून दिल्या। टेलिमानस सेवा 14416 वा 1800 891 4416 ह्या 2 हेल्पलायन नंबराचेर फुकट उपलब्ध आसा। अश्योच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटी www.bhangarбуй.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।